Girish sir, few days back, Fardeen Rebello had alleged that casino operating in Mandvi River after 2020 are illegal. What do you like to say on that? This I've been saying since last 6-7 years. थंय सी वर्थिनस खंयच्याच वेसलाक नासता. आज आमची रिवर बँक करून ज्यो पॅसेजीस आशिल्ल्यो त्यो ब्लॉक केल्यात. आमकां फेरी वचपाची जागे आशिल्लो तो बेकार. जो व्ह्यू आशिल्लो आनी व्ह्यू सगळे आमी एन्जॉय करताले, ट्युरिस्ट एन्जॉय करतात. तो व्ह्यू कंप्लीट ब्लॉक केल्लो आसा. तितून भितर करप्शन कंप्लिटली इनवॉल्व आसा तें ऑलरेडी दाखयल्लें आसा. ऑलरेडी इन्कम टॅक्सान हांवें कितें सांगलेलें हाजे पयलीं तें एंडोज केल्लें आसा. रिवर मांडवीचें पॉल्युशन खंय पावलां तोय वेगळो इशू आसा. ताचे भितरले जितले यूज सिवेजीस आसा ती खंय वयता हेजेरूय कोणाक कांय खबर ना. आनी मुन्सिपाल्टीनी दोळे धापलेले आसा. कारण बाबूश मंजुनाथान पयलीं सांगलेलें आपूण 1 म्हयन्या भितर काडटलो म्हणून इलेक्शन जावन. तेजे नंतर 2 इलेक्शन जाल्लीं आनी ताचो चलो आयज मेयर आसा तोय कांय एक्शन घेयना. सो इट्स कंप्लिटली गोलमाल ऑन दीस कॅझिनो इश्यू. आनी ते फक्त काँग्रेसीन हाडलेले करून ताका एक्सटेंशन घेवन आपलो ATM चलयत आसा.